राजधानी पणजे पुरायपणान स्मार्ट केन्ना जातली हाची पणजेकारांक उमळशी। स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामाचो सगळ्यांत चड त्रास पणजेकारांनी सोसला। दर दिसाक स्मार्ट सिटीच्या कामाचो दर्जो स्पष्ट करपी घडणुको उक्ताडार येवपाक लागल्यात। तातूंत गोंयांत मॉन्सून दाखल जाला तेन्ना स्मार्ट सिटीची कामां बेगीन जातली काय अशाच तरेन एक आडमेळ येत रावतली असो प्रश्न उप्रासता। सोमारात ताडमाळ महादेवाच्या घुमटी लागसार नव्यान बांदिल्ली ड्रेन कोसळ्ळी। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून साचून उरिल्ले उदक तशेंच राजधानीत पडपी नॉन स्टॉप पावसाक लागून माती लुटली आणि ही ड्रेन धडेसकट कोसळ्ळी अशें ह्या सुवातेची पळोवणी केले उपरांत महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी सांगलें। The continuous rainfall, that drain has collapsed. Now our priority is actually the temple that is here. So what we've told the contractor to do is basically backfill and take the entrance of the temple first. Then later they can do the reinstatement of that. So they will bring a JCB, they will clear the drain. And once the drain is cleared, they will put shoring against the temple structure just to protect it and make sure that it's fine. As of now, that is our main priority. As and then the work will continue. It's a minor issue, they'll have it related. स्मार्ट सिटीची जी कामां चल्ल्यात ताका जापसालदार कोण असो प्रश्न उपराशीत आपाच्या अमित पालेकारान सरकाराचेर फोक घातलो। सगळ्यांक पयलो रस्तो हो फोडून दवरिल्लो, 1 वर्स जाले हो रस्तो फोडून दवरून आज पर्यंत काम कंप्लीट कित्याक जावना आणि आता म्हणटा 6 दीस 7 दीस 15 दिसान कशें करतले हे फटींगपणा म्हणजे। आणि फर्स्ट थिंग इज पीपल आर एक्सेप्टिंग दीस फटींगपणा। जो फटींगपणा एक्सेप्ट करता म्हणून ते फटी मारत आसा। आता म्हाका दिसता लोकांनी रेव्होल्युशन करून उठचें पडटलें। फ्रॉम आम आदमी पार्टी फ्रॉम आमचें ओपोजिशन आसा, दे आर गोइंग टू टेक दीस इशू व्हेरी सिरियसली। दिस इज नॉट गोइंग टू एंड रायट हियर आणि म्हाका दिसता आमी ताजेर इमिजिएटली एक्शन घेवपाक सुरू करता। सर पयलींचे PWDचे आदले इंजिनियर जे हे सुपरवायझिंग करताले म्हणजे क्वॉलिटी ऑफ वर्क कितके कायली सिमेंट गेले रेंव गेले आता हेंचे कोणूच आसना। कोण आसना कारण हे पळयतलो कोण दाखयतलो कोण ही फटींगपणा। कारण तांकां काय म्हणपाक शकना। इंजिनियर जे आसा PWDचे हांगाचे थंयचे जे इंजिनियर आसा तांकां तूं कितें म्हणटलो, तांचे बॉस खाता तांकां पळोवचें पडटा, तांकां चोरयो लिपोवचें पडटा सरकाराच्यो। दीस इज नथींग बट सरकाराची चोरी जी हांगा कोसून पडल्या आनी देवान लोकांचे दोळे उगडाप करपा खातीर प्रॉब्ली आज जे हांगा जें केलां तें केलां। आमी आसा ताडमाळ देवस्थाना कडेन हांगा तुमी पळोवंक शकता की जी धडा जी आसा ताडमाळ देवस्थानाच्या सायडीक ती कोसळ्ळेली आसा। हेचें कारण म्हटल्यार सद्या स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा, तेजी डेड सोंपल्या तरी तेंचें काम हांगा ताडमाळ हांगासर चालू आसा आणि एस्केलेशन करतना सकयल जें उदक गावला त्या उदकाक लागून ती जमीन फुगला आसली आणि काल जो 2 दीस पावस पडला जो कंटिन्यू पावस पडला पणजेन सगळ्यांत चड 93 mm पावस पडला। त्या पावसाक लागून सुद्दां हांगासर धडा जी आसा ती मोव जावन ती कोसळ्ळ्या आसतली। पूण हे तुमी लक्षांत घेवंक जाय की ही जी धडा आतां कोसळ्ळ्या ताका लागून जे ताडमाळ मंदीर आसा आनी तेजे बनियन ट्री आसा येदे व्हडले त्या ट्रीकूय धोका आसा आणि हांगासर रावपी जे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सांत लोक आसा त्या लोकांकूय धोका जावं शकता। तर हांगासर आत्तां मेयर जे आहा ते येवन गेल्लेले आसा रोहित मोन्सेरात, त्यांनी हांगासर येवन पाहणी केली। खरें तर हांगासर स्मार्ट सिटीच्या इंजिनियरांनी येवन पयलीं पाहणी करूंक जाय आसली, पूण ती काय जावंक ना, ताका अजून पावूंक ना। पूण रोहित मोन्सेरात यांच्यानी येवन पाहणी केली आणि त्यांनी सांगलां की आमची पयली प्रायोरिटी जी आसा ती ताडमाळ मंदीर आणि तो बनियन ट्री आहा तेची आसा। एस्केलेशना खातीर जी गजाल आसा तेणी मान्य केलें की एस्केलेशन करून जे उदक आसा त्या उदका खातीर लागून फुगोवन ती झाडां कोसळलेली आसा आणि आमी सगळ्यांत बरी प्रायोरिटी जी आहा ती सिटिझन्सांक दितली अशें रोहित मोन्सेरातान सांगलेलें आसा। पळयत रावत तुमी गोमंतक TV।